चार रस्ते ते माशे मेरेन मनोहर पर्रीकर बायपास रस्त्याचे हॉट मिक्सिंग डांबरीकरण निकृष्ट दर्जाचे करतात असो आरोप काँग्रेसीचे उमेदवार जनार्दन भंडारी आणि काँग्रेस कार्यकर्त्यांनी केलो। रस्त्याचे काम कशें उण्या दर्जाचे आसा ही गजाल तांणी कंत्राटदाराचे नजरेन हाडून दिली। कायद्या प्रमाण थारावीक गाडयेचे डांबर रस्त्याचेर घालपाक जाय, पूण कांय कडेन हो थर उणो आसा। हे डांबरीकरण अशेंच चालू उरल्यार एका वर्सा भितर डांबर वतले आनी रस्त्यार परत फोंडकुलां पडटलीं हेंवूय तांणी कंत्राटदाराक सांगलें। बायपास रस्तो वावती खातीर उक्तो जावन कांय कडेन रस्त्यावेले डांबर उडून गेलें। काणकोण बायपास न्यू केल्लो पळय, कित्याक डिस्टन्स कमी करपाक दिला, ताका नांव दिलां स्वर्गीय मनोहर पर्रीकर मार्ग म्हणून। हो खातीर अत्यंत महा डेंजर आख्खी गोंयचो। सुरवातेन आमी सातत्यान ह्या रस्त्या लागून फॉलो करतात, कित्याक बरी रस्ते जातली शॉर्ट टायम कमी आमी त्या वाटेन आमी भोंवताले, डिस्टन्स कमी जाल्ले। पण ह्या लोकांनी इतली सबस्टँडर्ड काम केल्लें आसा, कितें सांगू तुका। असोच रोड कारवार जाल्लो आसा, फोंडे टू कारवार। तुमी वचा 5 वर्सां जालीं, अजून ताका एक फोंड ना, एक खडी गेल ना पळय। मटेरियल सेम पळय, डांबर तोच, खडी तीच, मिक्सिंग तेंच। खंय जर डांबर बरो व्हरता जाल्यार हांगा खंय मिक्सिंग आनी रस्ते समज इतले व्हरता जाल्यार हांगा प्रॉब्लेम कितें। पयले हांगची जमीन घट, पयल्यार त्या वाटेन जमीन मातशी मोव आसा, कारण हांगा चड आसपाले। हे मागीर सुरवातीच्यान हांगा बेवारशीप म्हणजे हांगा लक्ष दिलें ना सारकें काम करता। सुरवात जालें पळय हायवे काम करपाक, खंयच्यानय हेणी ऑथॉरिटीन सारकें लक्ष दिलां। तो जावं एक्झिक्युटीव इंजिनियर, एई, जेई, सुपरवायझर आनी कन्सल्टन्सी म्हणटा आमी कोट्यांनी लोक खर्च करून कन्सल्टन्सी दितात, कित्याक तेजें काम बरें जावं, मॉनिटरींग आसूं जाय, बरी क्वॉलिटी। तेंगेलो अजून एकटो मनीस ना हांगा, ऑथॉरिटी इंजिनियर ना, सुपरवायझर ना, हें कितें चल्लां।